तुम्ही असेंब्लीची तयारी म्हणटात जाल्यार तुमच्या वांगडा आयज आमकां स्पीकरूय दिश्टी पडले. सो स्पीकर न्यूट्रल बॉडी न्हू. स्पीकर हो भारतीय जनता पार्टीचो आसा, पण तो हातून नाशिल्लो, मिटिंगेन नाशिल्ले. ते लास्ट तर कितें आसता, काही गजाली आमदारांचेर येतात, पण ते ऑफिसर्स असतात, आयएएस ऑफिसर असतात, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर्स असतात. ते अनेक गजालींनी भितर केन्ना केन्ना हे आमदाराक सुद्दां खबर नासता खंयची गजाल कशी जाल्ली आसा, खंयच्या कोणाक परमिशन कशें दिल्लें. प्रक्रिया आसा, त्या प्रक्रियेचो भाग हो. काल कोर कमिटीची मिटींग जाली आणि आयज सगळ्या आमदारांची, मंत्र्यांची आणि पार्टीचे बरोबरचे अलायड पार्टनर आसा तांची सगळ्यांची बसका, इंडिपेंडंट एमएलए जे आसा. फाल्यां येणारी विधानसभेच्या निमतान भितर सगळ्यांनी कशे आपले विशय जे आसात ते व्यवस्थितपणे मांडप. आमी देशा खातीर आसा, आमी गोंयच्या खातीर आसा, गोंयचे जनते खातीर आसा. आणि विधानसभा ही अशें एक प्लॅटफॉर्म आसा जाचे हातून भितर आमदारांनी आपले विशय व्यवस्थित मांडून जनतेच्यो कितें समस्या आसात त्यो सोडोवच्यो आसतात. नॉर्मली गोंयांत भितर कितें आसता, काही गजाली आमदारांचेर येतात, पण ते ऑफिसर्स असतात, आयएएस ऑफिसर असतात, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर्स असतात. ते अनेक गजालींनी भितर केन्ना केन्ना हे आमदाराक सुद्दां खबर नासता खंयची गजाल कशी जाल्ली आसा, खंयच्या कोणाक परमिशन कशें दिल्लें आसता. सगळे गजाली कितें कळपाक इतले तितले आमचे कडेन प्रत्येक आमदार कितलो तितलो हें आसना. सगळे प्रत्येक पयलीं पासून आतां पर्यंत प्रश्नाच्या माध्यमांतल्यान तांकां तें कळटा, उत्तर कळटा की अरे हें अमकें जालां, तें अमकें जालां, काय कारण किंवा चुकीचे पद्दतीन जालां. त्या आमदारांनी व्यवस्थितपणे ते विशय विधानसभेन मांडून लोकांचे प्रश्न आसा ते सोडोवपा खातीर काही कोणाची कितें इन्क्वायरी, मार्गदर्शन आणि सगळें आसा. आणि ग्रुप मॅनेजमेंट जो कसो करप हाजेर आसा. सर, जेन्ना तुमी असेंब्लीची तयारी म्हणटात जाल्यार तुमच्या वांगडा आयज आमकां स्पीकरूय दिश्टी पडले. सो स्पीकर न्यूट्रल बॉडी न्हू. स्पीकर हो भारतीय जनता पार्टीचो आसा, पण तो हातून नाशिल्लो, मिटिंगेन नाशिल्ले. ते लास्ट हात भितर आयला. स्पीकर हो न्यूट्रल बॉडी आणि भारतीय तातून भितर ताजो खंयच सहभाग नाशिल्लो. आता तुमीच पळयलो मरे, तुम्ही भायर बशिल्ले तेन्नाच आतां आयले. आमदारांचेर कितें विशय डिस्कशन जाला आणि कितें मंत्रिमंडळाचे अनेक विषय आसा. मंत्रिमंडळ विधानसभा सगळे मागीर फेरबदल सगळे विधानसभा पयलीं सगळी जावनी म्हणून सगळे रावल्यात. विधानसभा त्या दिसा पयलीं पासून सांगलां आमी जातलें. तांचे सगळ्यांचो एकंदर तांचोय सगळो आढावो आसा तो सगळे आमी घेतले. कारण शेवटी कितलो आमदार लोकां खातीर कितलो एक्टीव आसा आणि तो कसो पर्यंत आसा, हे सगळे गजाली आसात त्यो ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान आमकां कळटले. आमचे भारतीय जनता पार्टीचे काही हे आसतले, पदाधिकारी आसतले, तेय बीन ह्या विधानसभेच्या काळान भितर सगळ्यांचे बाकी सगळे गजाली आसात त्यो सगळे. मंत्री अलेख सिकेरान आसलेली सरकार, मंत्री अलेख सिकेरान मिटिंगेक आसले. तांणी सांगलां, कळयलां की ते तांचे हें बरें आसा. असेंब्लीन येतले ते, असेंब्लीन हजर. हय स्पीकर